नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीक गोंयच्या घटक राज्याक 30 मेक जाले 25 वर्सां। 1987 भितर गोंयांक घटक राज्य मेळिल्लें। 1961 गोंय मुक्त जातकर ताचे पयलीं आशिल्लो तो संघ प्रदेश आनी फाटल्या 25 वर्सां भितर एक घटक राज्य जातकर स्टेटहूड जे आमी 30th मे वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज गोवा स्टेटहूड डे। ह्या 25 वर्सां भितर कितें जालें आनी 25 वर्सां नंतर आज गोंया मुखार आमचे मुखार कसली आव्हानां आसात, वॉट आर दी चॅलेंजीस, हें डिस्कस करपा खातीर आयज आमी खाशेली कार्यावळ दवरल्या। आनी ह्या कार्यावळींत आमचे कडेन हांगा 5 मानेस्त आसात। गोंयच्या वेगवेगळ्या मळावयले वेगवेगळ्या वयोमानाचे अशे 5 मानेस्त आसात। तांकां आमी आपयल्यात, तांचे बरोबर आमी हांगा ही चर्चा करतले। तातूंतले पयले आसात ते म्हणजे गोंयचे जे मानाधीक सभापती जावन गेले, सरपंच म्हणून तांणी आपली कारकीर्द सुरू केल्ली। त्याचबरोबर गोंय तांकां एक तियात्रिस्ट म्हणून वळखता, एक लेखक म्हणून वळखता, एक कॉलमनिस्ट म्हणून वळखता आनी एक विचारवंत म्हणून वळखता, ते आमचे तोमाजीन बाब कार्दोज। नमस्कार। दुसरे आमचे कडेन आसात तशेंच एक साहित्यीक, एक विचारवंत, एक अर्थतज्ञ म्हणून वळखतात, सामाजीक वावुरपी मडगांवचे दत्ता दामोदर नाईक। तिसरे आमचे बरोबर हांगा आसात ते म्हणजे गोंयचे एक ज्येष्ठ पत्रकार आनी त्या बरोबर तांकां विचारवंत म्हणून वळखतात, सामाजीक चळवळींनी ते वावुरतात, ते सीताराम टेंगसे। नमस्कार। त्याचबरोबर जे गोंयचेच न्हय तर भारताचे केंद्रीय राज्यमंत्री जावन गेले, कायद्याचे मंत्री जावन गेले, त्याचबरोबर गोंयचे उपमुख्यमंत्री आशिल्ले। युनियन टेरिटरीचो संघ प्रदेशाचो काळ तांणी पळयला तेन्ना तांची राजकीय कारकीर्द सुरू जाल्ली। उपरांत मागीर ते घटक राज्यां भितर गेले आनी घटक राज्या नंतर गोंयचे उपमुख्यमंत्री जाले आनी हालीं पर्यंत ते गोंयच्या कायदा आयोगाचे अध्यक्ष आशिल्ले, लॉ कमिशनाचे चेअरमॅन ते ॲडव्होकेट रमाकांत खलप। नमस्कार। आणि त्याचबरोबर आमचे हांगा एक खाशेले मानेस्त आसा ते म्हणजे गोंयांक 25 वर्सां जातात तेन्ना ताकाय बी 25 वर्सां पुराय जातात। शी इज 87 बॉर्न आनी ताजे उपरांत ते आयज एक युवा आसा आनी फक्त 87चो संदर्भ ताचे कडेन ना, तर आयज एक 25 वर्सांचेर ते एक धगधगते व्यक्तिमत्व म्हणून त्या गोंयांक आमचे मुखार आयलां। आनी अण्णा हजारेची जी चळवळ सुरू जाली इंडिया अगेन्स्ट करप्शन, तातूंत भितर जो गोंयचो युवक भायर सरलो, त्या गोंयच्या युवकाचें नेतृत्व करपी यूथ फॉर गोवाचे एक फुडारी मेलिसा सिमोयस। तुमकां 5 जाणांक आमच्या स्टुडिओ आमच्या हांगा येवकार आमी स्टुडिओ म्हणना कारण आमी हांगा ह्या एसेंब्लीचो बॅकग्रावंड घेवन थंय आमी हांगा ही चर्चा करतात, कारण ही एसेंब्ली सुरू जाली ती 1987च्या उपरांतच। आनीक हें आमचें एक प्रतीक म्हणपाक हरकत ना आमच्या हांगा गोंयच्या घटक राज्याचें। सर, तुमचे कडल्यान हांव सुरवात करतां। म्हणजे गोंयच्या घटक राज्याक 25 वर्सां जालीं, गोंयच्या मुक्तीकी 50 वर्सां जालीं आनी आयज आमचे मुखार कांय आव्हानां आसात। कितें मेळयलें 50 वर्सांक आनी कितें मेळोवपाचें उरलां, कितें दिसता तुमकां? 1-2 मिनटां भितर सांगपाक शकतात? घटक राज्य मेळ्ळें तेन्ना आतां तुमी घटक राज्य म्हाका मेळ्ळें म्हणजे परत फाटलो विचार करपाक शक्य ना, कारण वी कांट चेंज इट अगेन। म्हणजे गेल्ल्या घटक राज्याच्या 25 वर्सां भितर आमी मेळयलें तें तशेंच उरतलें, पूण आनी कांय मेळ्ळें ना जें कितें आसात चॅलेंजीस म्हणजे पयलीं म्हाका दिसता तें आमी कशें मेळयतले हें आतां पळोवचें पडटलें आमकां। एक गोश्ट अशी की आमच्या सार्वजनीक जिवनांत ह्या गोंयच्या हातूंत ह्या घटक राज्यान एक इतलो बदल केला, इतलो संपूर्ण बदल केल्लो आसा की ताका लागून आतां फुडली आमकां परत आमी उलयतना म्हणटा आतां फक्त आमी हातूंत आमचे कडेन दिले तेन्ना सांगलें सक्सेस एचिवमेंट्स एंड फेल्युअर्स म्हणून। आमी एचिवमेंट्स एंड फेल्युअर्स म्हणूंकच शकनात। घटक राज्य जाले नंतर एक ही सरकार पयलींच्यान आतां एक सरळ कंटिन्युअस वेवस्था, तातूंत फक्त इतलें की आमी कितें मेळयलें आतां आनी ह्या हेतून कितें मेळ्ळां आनी घटक राज्य मेळ्ळ्या नंतर आमकां आनी कितें मेळोवचें शक्य आशिल्लें पूण तें आमी मेळयलें ना, किंवा संघ प्रदेश आसतना जें मेळचें शक्य नाशिल्लें तें आमी घटक राज्य मेळयलें। ह्याचें डिस्कशन जावचें तरच म्हाका दिसता की फुडें ह्याच्या नंतर आमकां कितें जाय तें आमी निश्चित करूंक शकतले, कारण घटक राज्य मेळ्ळें तेन्ना आमी आमच्या दोळ्यां मुखार अमकेंच मेळपाक जाय म्हणून आमकां घटक राज्य जाय अशें कोणी सांगलें नाशिल्लें आनी कोणी ताचो विचारय केलो नाशिल्लो अशें म्हाका दिसता। भाई, तुमकां कितें दिसता म्हणजे कितें मेळयलें, कितें मेळोवपाचें आसा, कितें चॅलेंजीस आसात? 25 वर्सां फाटीं युनियन टेरिटरी म्हणजेच केंद्राच्या गृह मंत्रालयाचो एक विभाग म्हणून जे आमी काम करताले तें आमचें नातें सोंपलें आनी जशी इतर राज्यां आसात, महाराष्ट्र आसा, कर्नाटक आसा, मध्य प्रदेश आसा, त्या प्रकारचें एक राज्य आमी जाले। आनी हे राज्य म्हणून घटनेन आमकां जे कितें अधिकार दिल्यात त्या अधिकारानुसार आमचें भवितव्य आमी घडोवंक शकतात, हो एक नवो अधिकार आमकां मेळ्ळो। प्लॅनिंग कमिशन प्रत्येक राज्याक एक ठरावीक रक्कम दिता, 5 पंचवार्षिक योजने ते दिता आनी एन्युअल प्लॅनूय ते फॉर्मुलेट करून ते पास करतात।
परंतु त्या इतल्या पयशा भितर आमी आमचो विकास कसो करचो हो अधिकार आमकां मेळ्ळो. मंत्रिमंडळान कोणाक आसचे कितले आसचे हे आमी करूंक पावले. गव्हर्नराक एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटाले, प्रशासक, ते प्रशासक वचून तो गव्हर्नर जालो आनी कंप्लिटली आमचे जे कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स आसा ते कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स जो ताका दिता सल्लो दिता त्या सल्ल्यानुसार ताका तें काम करचें पडटा. म्हणजे जो प्रशासकाक जो अधिकार जो कितें आसतालो तो ना जालो आनी त्या अर्थान आमी एक वेगळ्या प्रकारचे स्वातंत्र्य आमकां मेळ्ळें हें आमच्यान म्हणूं येता. आनी ताचे काही फायदेय जाल्यात, बरेचशे ताचे फायदेय जाल्यात. पण त्या परस हांव एका गोश्टी कडेन लक्ष वेधूंक सोदतां. जी कितें सुदारणा जाली हांगासर, की मोठ्या प्रमाणाचे लोक येवपाक लागले, पर्यटक येवपाक लागले, बांदकाम क्षेत्र मोठें जालें, नवे रस्ते जाले, पूल जाले, अनेक गोश्टी आमी पळयतात. हें सगळें घडलें कित्यासाठी? तर ज्या वेळार आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्याच वेळार देशान एक प्रकारची क्रांती जाली. 1990 पयले फावट गॅट करार जालो, WTO जालो, वेपार जाले, आमी वेपार संघटनेचे आमी सदस्य जाले, भारत जालो. आनी पंतप्रधान आज जे आमचे आसा डॉक्टर मनमोहन सिंग ते त्या वेळार अर्थ खात्याचे मंत्री. ताणें एक सुरवातीक आमचें अर्थकारण खुलें करपाचो निर्णय घेतलो आनी त्या दिसा पासून संपूर्ण देश एक वेगळ्या दिशेन घोडदौड करपाक लागला. आमच्या आतां आमी पळयतात की जरी काही फाटल्या 2 वर्सांत आमचे GDP ग्रोथ जरी थोडोसो कमी जालो तरी जवळ जवळ 8% पर्यंत आमी पावले आनी एक जगांतली एक महासत्ता म्हणून आमी उबे रावपाक लागले. आज आमची जी एकंदर अर्थवेवस्था जी आसा ही 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड अशें आज आमचें स्वरूप आसा. तो देशाक जो फायदो मेळ्ळो तो गोंयाकय मेळ्ळो. गोंया देशांतल्या अनेक लोकां कडेन पयसोय खूब जालो, तो पयसो हांगा पावपाक लागलो. चीनान मोठ्या प्रमाणात प्रगती सुरू केली म्हणून आमच्या मिनाक हांगा एक उठाव मेळ्ळो आनी भितरल्यान आर्थीक सुबत्ता गोंयांक मेळ्ळी. त्या सुबत्तेचो बरो किंवा वायट आमी वापर करतना आनी फुडें कितें करतले हें फुडल्या चर्चेन घेवया. पण म्हाका दिसता आजच्या घडीक आतां इतल्या पुरतें सांगपाक सोदता तें अशेंच की फायदो घटनात्मक फायदो मेळ्ळो आणि आर्थिक फायदो मेळ्ळो तो एकंदर देशातल्या परिस्थितीमुळे मेळ्ळो. भाई खूप सुंदर पॉईंट आणि वेगळोच पॉईंट मांडलो तुम्ही, कारण लिबरलायझेशनाचो फायदो घेऊन आमची घटक राज्याची घोडदौड सुरू झाली हे बेसिकली तुम्ही सांगपाक सोदतात. तोमाजीन बाब तुमकां कितें दिसता की कशे तरेन जाला आनी कितें जावपाक जाय, चॅलेंजीस कितें दिसतात तुमकां आनी जाला फायदो भाई म्हणटा तसो काय खरोच जाला ना? गोंय घटक राज्य जाल्या उपरांत जेरूल कांय वस्तू खूब बऱ्यो घडल्यात, तातूंत दुबाव ना. उदरगत म्हणटा ती आयल्या. देखीक तूं शिक्षणाचो जितलो विस्तार जाला म्हाका दिसता गोंयांत जशे परी शाळा गांवांनी आसा, हायर सेकंडरी गांवांनी आसा, अश्यो खंयच्या दुसऱ्या प्रांतान आसा अश्यो म्हाका दिसना. पूण इतल्याचेरूच खोशी जावन फायदो ना. शिक्षणाचो दर्जो जसो वाडोंक जाय आसलो तो वाडोंक ना. शिक्षण बरें पसरलां पूण दर्जो वाडोंक. आमी घटक राज कित्याक मेळयलें हो एक म्हाका जाल्यार जायते फावटी प्रश्न पडटा. आमी म्हणटाले आमची तर अस्मिताय, गोंयची अस्मिताय सांबाळटले, राखून दवरतले जाल्यार आमकां घटक राज जायच. आयज 25 वर्सां उपरांत गोंयची अस्मिताय आसा काय? आसा जाल्यार खूंय आसा आनी ना जाल्यार कित्याक? म्हाका दिसता हाचेर विचार जावपाक जावो. कारण इतलेंच की जो हेतू घटक राज करपाक आसलो तो म्हाज्या हिसपान मेन मुखेल हेतू आसलो तो आमी कुशीक दवरला आनी दुसऱ्या वाटांनी धांवता. तिसरे सुवातेर आमची पॉलिटिक्स, राजकारण ह्या 25 वर्सां मदें कितें जालां हाचेरूय विचार जावपाक जाय. फायनली राजकारण आमचे लोकशायेचें एक मुखेल भाग आसा आनी ह्या 25 वर्सां मदें आमी राजकारणान खंय पावले. एक काळ असो आसलो आमकां म्हणटाले गोवा इज मोर नोटोरियस देन एनी अदर इन उत्तर प्रदेश इन पॉलिटिक्स बिकॉज डिफेक्शन 500 मिनिस्टर विदीन 1 टर्म. सो हें सुदारप कशें जातलें हाचेर म्हाका दिसता विचार जावपाचो गरज आसा. कित्याक राजकारण हो मुखेल हेतू आसा. आमचें गव्हर्नन्स तर ट्रान्सपरंट जातलें व दुसऱ्या उतरांनी आमी बरें लोकाच्या आपुरबायेचें गव्हर्नन्स दितलें जाल्यार. तिसरें आमचें पंचायती राज गोंयांत कोणाकूय दिसता की बेस बरें चलता. कित्याक 5-5 वर्सांनी 4-4 वर्सांनी सगळीं इलेक्शनां जाता.
इलेक्शनां जाता म्हणून बरें चलता अशें ना. कित्याक आतां जर तूं पळयशी जाल्यार हे पंचायती आयज आमचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच हें केल्या. आदल्या काळार एक मनीस 500 वर्सां पर्यंत 500 टर्म पासून सरपंच जातालो. हांवूच 5 टर्मांक सरपंच जालो. आयज तो काळ ना. आयज पंचायतीन जो पळय सरपंच जाल्या ते तर 5 टर्म पंच आसा जाल्यार ते 5 वर्सांक 5 जाण वांटून घेता. एका काळार म्हाका अशें दिसता की आदी आमची फोन ना आसली बेकर्स देस टू कम एवरी 6 months अशें कितें चलना काय कितें म्हाका दिसता ह्या विशयांचेर बरें ग्रामस्वराज्य पातळीचेर राजकारण चल्लां काय खोन्नाचें राजकारण चल्लां हाचेर आमी उलोवया. तुमकां कितें दिसता? तुमी एक वेगळी नदरेन पळयतात ह्याचे कडेन कशे तरेन तुमकां दिसता? म्हाका दिसता ह्या फाटल्या 25 वर्सांत सगळ्यांत व्हडलो फायदो जाला म्हणजे गोंय हो एक ब्रँड जाला. नॅशनली एंड इंटरनॅशनली गोवा हॅज बिकम अ ब्रँड. दिस इज अ मेजर अचिवमेंट अशें म्हाका दिसता. दुसरी एक अचिवमेंट आमचो हें म्हणजे ह्या 25 वर्सांत लँड सेंट्रीक जे इश्यूज आसात, जमीन वो केंद्र धरून जे वेगवेगळे इश्यूज आसात, तातूंत रिजनल प्लॅन आयलो, कन्वर्शन्स आयलीं, हाजेर खूब विचार जाला, खूब खल जाला बरो वायट. आनी तातूंतल्यान म्हजे दृश्टीन एक बरो रिजनल प्लॅन 2021 जाला. जरी तो गव्हर्मेंटान आतां फ्रीज केलो आनी तातूंत कांय एरर आसत, म्हाका दिसता की त्यो एरर्स हें करून बरो तो प्लॅन नोटिफाय जातलो. पूण सांगपाचो पॉयंट म्हणजे लँड सेंट्रीक जे इश्यूज आसात ताजेर आमी लॉट ऑफ थिंकींग हॅज बीन डन एंड इट इज अ गूड सायन. तिसरें म्हाका दिसता एक व्यापारी ह्या नदरेन गोंयांत सर्वीस सॅक्टर वाडला. हे पयले दोन जे पळय फायदे सांगले हांवें तातूंत सरकाराचें कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन आसा, गोवा एज अ ब्रँड किंवा आरपी. पूण सर्वीस सॅक्टर वाडला. ट्रेड, रिटेल, टुरिजम, ट्रान्सपोर्ट, फूड अँड बेवरेजीस, इन्शुरन्स, बँकिंग. हो फायदो बाय डिफॉल्ट जाला. म्हणजे दॅट इज बिकॉज ऑफ एंटरप्रिनरशीप. म्हणजे आमी सदांच म्हणटात की इकॉनॉमी ग्रोज एट नायट म्हणून वेन गव्हर्मेंट स्लिप्स. म्हणजे गव्हर्मेंटान व्हडलेंशें कांय करूं ना. लोकांच्या इनिशिएटिव्हा खातीर सर्वीस सॅक्टर वाडला आनी बाई खलप म्हणटात तशें सुबत्ता आयल्या, आर्थीक सुबत्ता आयल्या. हे जाले फायदे. म्हाका दिसता जे आमी मेळोवपाक शकले ना तातूंत एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी वीक लिंक. वी हॅव मिस्ड आयटीची बस आमकां चुकली, इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीची बस आमकां चुकली. ती बस फुडले आतां केन्ना येता हांगा तें म्हाका खबर ना. इंडस्ट्रियल सॅक्टरा विशीं हांव हॅपी ना. आनी ताजें एक कारण म्हणजे IDCचें जें वेवस्थापन आसा, म्हणजे आमकां प्लॉट मेळना. म्हजे सारक्या एंटरप्रिनराक, गोवन एंटरप्रिनर, माय सन हॅज जॉयन्ड, ही इज ऑल्सो 85-87 बॉर्न, ही डजंट गेट ए प्लॉट. ही परिस्थिती म्हणजे प्लॉटूच जर मेळना इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कशें जातलें. आमची शहरां सामकी बकाल जाल्यात. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटी, जाका इकॉनॉमिक्सांत म्हणटात अर्बन पोलियो. सिटीज आर सफरींग फ्रॉम अर्बन पोलियो. आनी सगळ्यांत व्हडलें म्हाका दिसता एक फेल्युअर हांव सोशल इश्यूचें म्हाका दिसता. एक समाजाची आनी आमी जे पर्सनल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल लायफांत आसा त्या सगळ्यांची नितिमत्ता जी आसा, एथिकल स्टँडर्ड, ती खंय तरी घसरत गेल्या. आनी एक तरेची विकृती जाका हांव म्हणटा की आय कॅन अंडरस्टँड सोशल एक्टिविजम बट आय वील नेवर डायजेस्ट सोशल नेगेटिविजम. प्रत्येक गोष्टीक अपोज करपाची जी पळय आयल्या ही गोंयांक मारक जातली अशें म्हाका दिसता. म्हणजे हे सगळे जे फायदे आनी तोटे हांवें सांगले ते घटक राज्या खातीर अशें न्ही. ह्या 25 वर्सांत इट्स ताणीच म्हणिल्लें तशें इट्स कंटिन्युअस प्रोसेस. तातूंतल्यान हे फायदे तोटे जाले अशें म्हाका दिसता. हे सगळे जाणट्यांचे आयकले मी. मेलिसा, फ्रॉम youth point of view, how do you look at the whole? See, from the time we became a state, you know, and we had our predecessors fight for statehood also, so that, you know, against merger, and they did it probably for a reason, of course, so that we get more benefit and Goa can be focused as a state